फाटले कांय दीस पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून धारबांदोड्या मॉल वाठारांतल्या शेतकारांची शेतां उदका पोंदा गेल्यात। चड पडिल्ल्या पावसाक लागून शेतांची नासाडी जाल्या, तशेंच तरवय कुसला। हाका लागून शेतकारांचेर आतां संकश्ट आयला। शेतांची नासाडी जाली जाल्यार फुडाराक पीक कशें मेळटलें म्हूण शेतकारांक हुस्को। सरकारान नुकसाण भरपाय तरी दिवची म्हूण मोलेच्या शेतकारांची मागणी। शेत लायले आतां ना लाव लावपाचें आहा न्हू आतां। तरूय घातलेलो हो न्हू तरू कुसून गेला गेलो पावसा लागून कुसलो असेल। कुसला उदका वाट ना बी अशी एवढी उदकाक सारकी वाट ना वचपाक। म्हणजे कितें करपाचें म्हणटा तुमी पंचायतीन बी जे उदक हे वाट क्लियर करपाची उदक उदका हे पूल बांदपा जाय न्हू। पंचायत म्हणटा पूल बांदपा जाय, पूल बांदल्या शिवाय कांय उपयोग ना। चडे आतां हें केल्लें तें सकयल केलें पूण तें आमकां फायद्याचें कांय ना। शेत पयलीं तुमी कितलीं वर्सांसून शेत रोयताले? हय कितलीं वर्सां जालीं। आजे पणजे आमचे रोयताले, बापूय रोयता, तेज्या फाटल्यान आतां हांव रोयता, आमी रोयता। पूण आतां हेच वर्सा अशी जालें काय? 2-3 वर्सां जालीं आतां अशें बुडोवन रावता। अशें बुडोवन रावता अंदू चड पावस जालो त्या कारणान पळय अशें जालें। पूण जो उदक वचपाची वाट क्लियर केली जाल्यार जातलें। चड्या प्रमाणे लागलें जाल्यार मागीर काय हें ना आमकां। आतां तुमकां कितें एग्रीकल्चर येवन पळोवन गेले हांगा? पळोवन गेले। कितें सांगलें बीन? पळोवया तुमकां कितें मेळ्ळा सारकें करता अशें म्हणटाले। तुमकां कितें दिवपाचें अशें आमी करून धाडटा सगळे फोटो। पूण अशें कश्ट करून अशें वाया वयतरी मातशें कितें दिसता न्हू? दुख्ख न्हू। आतां इतलें काम करून फुकट जाता जाल्यार कांय फायदो ना। कामेरी जाय ताका, मनाय जाय, मिशिनाचें काम आसता। आतां इतलो तुवें खर्च केलो सगलो आनी आजून तर तुका हे जर रोप लावपाक मेळना जाल्यार फुकट जालें ना। आनी आतां ही रोप बरी आसतली तुगेली? कुसल्या ती थोडी थोडी मेळटली, थोडी मेळना ती। आतां कितें करून थोड्या प्रमाणे कितले लोक शेत रोयता हांगा सगळे? 13-14 जाण आहा। 13-14 जाण आसा? पूण काही जाणांची शेत बरें आसा जाका उदक उरना ते? थोडे वयर आहा ते मातशें कमी लागता तांकां हें ना। आमकां एक दोगां तिगां 4 जाणांक हें चड हें जाता, बुडोवन उरता। 15 दीस जाले आतां पावसाक, 15 दीस सारके बुडोवन रावले। पूण असो सतत केन्ना पावस पडना आसलो? असो पावस केन्ना पडना आनी हें जावना। लागतालो पूण सोरा प्रमाणे अंदू खूब प्रमाणान पावस वाडलो। शेत अशें पावसाक लागून उदक भरलें आनी उदकाक वचपाक वाट ना। कंटिन्युअस ह्या वर्सा पावस ताका लागून सगळे आमचो तरवो घातलेलो कुसोन गेला। जवळ जवळ गेले सतत 15 दीस पावस पडटा ताका लागून तुमचो तरवो कुसलो आसता? हय ताका लागून उदकाकूय वचपाक वाट ना आनी फुगोन उरल्या कारणान तरवो सामकोच कुसलो। ह्या वर्सा म्हाका एक कुणगी सुद्दां लावपाक मेळ्ळें ना तरवो। आतां कशें कितें करपाक गेलें जे तुमी काम करून दवरला तेजें? आतां ताका सोल्युशन कांयच ना। कोणाचो जर मेळटा जाल्यार हाडून लावपाक मेळटा पूण सगळ्यांचीच परिस्थिती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कोण येवन गेले? हय येवन गेल्ले आसा ते पळोवन गेल्ले आसा? पळोवन गेल्ले आसा। कितें सांगलें बी? तेंच्यांनी तशें कांय सांगूं ना। पेपरार काल न्यूज येयला त्या प्रमाणे दिता सांगला तेंच्यांनी। ते गव्हर्मेंटाचे केन्ना कितें दीत ना दीत ते आमी सांगपाक शकना। पूण दिता म्हणला? दिता म्हटला। येवन पळोवन बी गेले फोटो मारून? पळोवन गेले फोटो मारून। नमस्कार, आमी मोल्या हांगा आसा जे जाग्यार शेतकरी 13-14 शेतकरी हांगा शेत रोयता। कितलीं वर्सां जालीं पूण हे 3-4 शेतकाऱ्यांची शेत बुडोवन उरता आनी अंदू फावटी ते बुडोवन उरले कारणान मोठ्या प्रमाणान हांगा तेंची लॉस जाल्लें आसा। सबंद शेत जें आसा ते रोप लायिल्ली बुडोवन गेलें, ती कुसोन गेल्ली आसा। हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येवन पळोवन गेल्ले आसा। तेणी सांगलां तुमकां शक्य आहा ती नुकसान भरपाई आमी दिता। पूण कांयचे जाणांनी तरवोय घातलेलो जो रोप लावपाक, तो तरवोय लोकांचो कुसोन गेल्लो आसा आनी ताका लागून शेत लोकांनी इतलो कश्ट करून हांगा रोपेची वाट पळयता कांय जाणांची। दुसरी म्हणल्यार जी बुडोवन उरलेली ती शेतां कंप्लिटली गेल्ल्या जमा आसा, ती परत चान्सीस ना येवपाक।
फक्त हे बुडोवन उरपा कारण फक्त म्हणटा तो हांगा एक व्हाळ आसा, त्या व्हाळा पोंदा भितर एक मोठो फातर आसा, ताका लागून ती फूक मारता आनी उदक झपाट्यान वचना. तेन्ना पंचायतीन तरी हेची दखल घेवची ना, सरकारान तरी हेची दखल घेवन हो साको जाता जाल्यार बेगीन मोठो सारको करचो आनी जी उदकाची वाट आसा ती सरळ करची.